अभी पिशावर नहीं होगा क्या? अभी आप देखो इधर तक आया, इधर तक दिखा रहा, इधर तक दिखा रहा, हमारा थॉट इधर बीच में हो गया अभी। नहीं हमारा बाउंड्री का तरफ है इधर किया जी, हमारा बाउंड्री का तरफ, आपका बाउंड्री का तरफ। आप बाउंड्री उधर बोल रहे हैं, हमारा बाउंड्री इधर बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो हमारा प्लॉट में पानी में हो गया, वो कैसे मालूम पड़ता है? आप बोल रहे हैं ना, आपका बाउंड्री का है, हमारा प्लॉट पानी में है। बाउंड्री शिफ्ट नहीं होता है ना, ऐसे मानती है। देखो बाउंड्री शिफ्ट नहीं होता है। ये देखो ये जा रहे हैं ना, वो बाउंड्री है अभी, ये लाख वाला बाउंड्री हमारा बाउंड्री है। इधर आप आके आपका बाउंड्री बोल रहा है, वो कैसा सही है आपका? वही बोल लेना, हमारा डॉक्यूमेंट्स के लिए मान किया है। वही बोल रहा है, डॉक्यूमेंट का आप मत करो, डॉक्यूमेंट पर गोवा गवर्नमेंट का लैंड सर्वे का साइन नहीं है। रोल करने का लिए बोला था, कोई आके लेके जाने का, खुद तूने रोल किया है, हम लोग तेरा ही आदमी रोल किया है ना। कोर्ट का ऑर्डर आया, पता है, कुछ हाथ मत लगाने बोला, फिर भी लगाएगा क्या है आपका? बिल लेके जाएगा तो हमको ऊपर आएगा। बोलो क्या बोलेगा? कोर्ट का लेके आओ। ऐसे ऐसे बात करते हैं ना, ऐसे बात करते हैं ना। ऊपर रखने के लिए बोला, वही प्रॉब्लम है आपका। आता आम्ही पहिली व्हिडिओ पळयलो 2013तलो, स्वर्गेस्त आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, जाका सध्याचो मुख्यमंत्री कितें सांगता की आपलो आदर्श, आमचो रोल मॉडेल, आम्ही ताज्या विचाराच्या फुटस्टेपान आम्ही मुखार वता, ताचे विजन घेऊन आम्ही मुखार वता। हे कसले विजन? आम्ही सरळ पहिले की मुख्यमंत्री स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान सांगले की डबल ट्रॅकिंग आपण जावपाक दिवचो ना। ताणे उल्लेख केलो की 2-4 कंपनी पैसे ब्रायब दिवन हो प्रोजेक्ट करपाक सोदता म्हणून। हांव आता गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदता, तुझ्या आदल्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले 2-4 कंपनी कोण ते सांग, जाल्यार हांव सांगता, एक जिंदाल आणि दुसरो अडानी। हे तुमकां करप्शन दिता म्हणून तुम्ही डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदता? कित्याक तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान सांगला डबल ट्रॅकिंगाची आमकां गरज ना, डबल ट्रॅकिंग जर जालो जाल्यार आपल्या बोल्सांतले पैसे वतले म्हणटा तो ब्रिज बांदपाक। सो दिस इज अ कंप्लीट हिपोक्रेसी ऑफ बीजेपी गव्हर्नमेंट की हे लोकांक कशे फटयतात। कित्याक लोक 2012 पळय ह्या फटींग सरकारान जी आश्वासनां दिल्ली गोंयकारांक ते विसरले आमी। अरे वच मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले आपण डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचो ना, पूण आताचो मुख्यमंत्री जबरदस्ती आपली पुलीस यंत्रणा घालून आज गोंयकारांचेर अन्याय करता। काँग्रेस पक्षान लोकल बॉडी सेल्फ गव्हर्नन्स एम्पावर करपाक 73rd आणि 74th अमेंडमेंट हाडले आमी कॉन्स्टिट्यूशनान। कित्याक लागून? कित्याक लोकल सेल्फ बॉडी पावर दिवपाक आमी अमेंडमेंट हाडली। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राईट असा, अरे राईट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राईट ऑफ एव्हरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आम्ही थंय पळयले की मॅडम सेंट्राचे जे घर आसा, जाका 300 वर्सां राईट टू प्रॉपर्टीचो रोड आसा गांवचो, तो तुम्ही बंद करता। तुम्ही केन्ना लँड एक्विजिशन केले? लँड एक्विजिशन ना, काय ना, काय ना। आता इन दिस डेमोक्रेटिक कंट्री, इन डेमोक्रेसी जर आम्ही पळयत जाल्यार फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक बॉडी म्हणटा ती पंचायत बॉडी। संविधाना अंडर जे गाईडलाईन्स आसा त्या बेसिसाचेर इलेक्शन जाता लोकल बॉडीचे, लोक पंचांक निवडून हाडटा आणि एक सरपंच थंय नॉमिनेट जाता ऑफ दॅट पर्टिक्युलर विलेजीस। आता आमच्या बरोबर मॅडम मारिया जी बसल्या, शी इज द सरपंच ऑफ 3 पंचायत वेलसाव, पाली, इसोरसी। जेन्ना स्थानिक लोक जेन्ना पंचायतीन आयले, ग्रामसभेक जेन्ना प्रश्न आयलो की इनलिगल पद्धतीन हे आरबीएनएल आणि तांचे कॉन्ट्रॅक्टर जागो हडप करता म्हणून पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर इश्यू केली ऑन 29th of January 2025. This is the stop work order which was issued by the Panchayat on 29th of January 2025. आणि किती सांगता ती स्टॉप ऑर्डर? क्लियर कट शी मेन्शन्स की गावच्या लोकांचे ऑब्जेक्शन असा, दे हॅव कम विथ द डॉक्युमेंट्स, आणि एक नोटिफिकेशन विच वॉज इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज इन January 2020 बाय द जनरल मॅनेजर,
तातूंत क्लियर बरयल्लें आसा की रेल्वे शाल कन्सल्ट अर्बन लोकल बॉडीज अदर स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटीज while approving its plan in terms of powers conferred under section 11 of the Railway Act 1989. Basis that she issued them a stop work order notice asking to provide the documents where they are illegally encroaching in the property. Till today, neither the railways, neither the state government, neither any department has challenged this stop order. That means constitutionally this stop order remains in force. Now, as per section 188 of the IPC, police should have filed an FIR on railways. Police should have filed FIR on RVNL. Police should have filed an FIR on the subcontractor of RVNL, which is known as Surya Construction. ते आज पर्यंत झाले ना. आता जानेवारीत स्टॉप ऑर्डर इश्यू केली, आज 5 महिने 6 महिने झाले, ताजेर कोण चॅलेंज करना ही ऑर्डर, ताजेर कोण हाजेर स्टे हाडना. कित्याक हाडना? कित्याक रेल्वे खबर आसा की आमच्याकडे ह्या जाग्याचे टायटल ना, आमच्याकडे हो जागो आम्ही लिगली एक्वायर केल्लो ना, म्हणून ते चॅलेंज करना ही स्टॉप ऑर्डर. आता आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे कारण म्हणल्यार सूर्या कन्स्ट्रक्शन जो आरबीएनएल हांचो सब कॉन्ट्रॅक्टर एक कंप्लेन फायल करता ऑन 7th March 2025. लेटर एक ना, हाजेर गांव एड्रेस कांयच ना. एक कंप्लेन दिता पुलिस स्टेशन, पुलिस इन्स्पेक्टर वेर्ना पुलिस स्टेशन की 4 लोकांचेर एफआयआर करची म्हणून. आणि हे 4 लोक कोण? हे 4 लोक आज आमच्यावर बसल्यात. बाब ऑरविल दोरादो, मॅडम सेंड्रा, मॅडम डायना आणि ऑलेन्सियो सिमॉइस. कितें म्हणून सांगता की हे लोक येऊन 7 मार्चाक एनक्रोच केले आणि आमचे काम करपाक ते त्रास करता आणि आमकां 80,000 रुपयाचे नुकसान झाले अशें म्हणून ही कंप्लेन. आणि या कंप्लेनीच्या लेटराचेर स्टॅम्प ना, काय ना. कोण तरी तरुण कुमार, साइट इंजिनियर, मेसर सूर्या कॉन्स प्रायव्हेट लिमिटेड. आता डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसाक विचारता की बेसिस ए समज जर तर ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आता लेटरेट ना, इज दिस नॉट रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर ऑफ सोसायटीज? देर इज नो स्टॅम्प. म्हणजे फाल्यां कोणी येतलो आणि बेस्ट ऑफ पेपर कागदार बरोवन दितलो आणि तुम्ही एफआयआर रजिस्टर करतले ऑन अ सरपंच हु हॅज ऑलरेडी इश्यूड अ स्टॉप ऑर्डर. अरे ज्या संविधाना भितर कॉन्स्टिट्युशनली इलेक्टेड सरपंच who has the powers to issue a stop order, removes a stop order, आणि हे पुलिस डिपार्टमेंट ज्यांची लायकी ना आज ते एक सरपंचाचेर एफआयआर रजिस्टर करता. कित्याक लागून? गोंयकाराचो जागो होता म्हणून. आता लास्ट जे तुमकां आमी फोटो दाखयले वेर यू सॉ वन व्हिडिओ, आणि हे गुंडा, हे सूर्या कन्स्ट्रक्शन आरबीएनएलाचे गुंडा गोंयकाराकडे थंय कशा पद्धतीन दादागिरी करता हे आमी पळयले. ह्या कित्याक स्ट्रेस करता? तुम्ही थंय प्रॉपर्टी पळयली जी दर्याक तेकून आसा, आणि दॅट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू नोरा पी नोरोना ईडी कॉस्टा. आज गोंयकार कसो सफर जाता हे तुमच्या मुखार आमी दाखोवपाक सोदता. तो बाबडो नोरोना डिकोस्टा हायकोर्टान गेलो. ह्या आरबीएनएलान कसलेच लँड एक्विजिशन करूंक ना, कसलीच ऑथॉरिटी ना. ताच्या भाटान घुसले, ताचे माड कापले आणि इल्लीगल पद्धतीन ते थंय फिलिंग करपाक सोदताले. ह्या देशान खंय तरी म्हाका दिसता ज्युडिशरी आसा म्हणून आज लोक खंय तरी श्वास घेवपाक शकता. हायकोर्टान इंटरव्हीन जावन 24 एप्रिल 2025 आरबीएनएलाचेर बडी मारिल्ली आसा. इल्लीगल पद्धतीन जे पळय भितर घुसल्या ताचेर स्टॉप ऑर्डर हायकोर्टान इश्यू केला. आणि आय विल जस्ट रीड few lines of the judgment. It says the report confirms the allegations leveled in the petition to the effect that South Western Railway is encroaching in the petitioner's private property. आणि थंय respondent, that is South Western Railway चो advocate
On record, he's saying that railways have stopped the proposed work. This is the judgment where he is making a statement in the High Court that we have stopped the work. Why? Because court said that South Western Railway is encroaching in petitioner's private property. अरे तुम्ही रेल्वे असल्या म्हणून कोणाच्या प्रॉपर्टीत घुसून तुम्ही इलिगल पद्धतीने करपा शकना. Also, the High Court under judgment para 5 has asked to comply by restoring the electric connection to the petitioner within immediately, because थंय कोकोनट प्लांटेशन जे आशिल्ले ताका उदक घालपाक थंय ताजेकडे आज प्रोविजन ना म्हणून हायकोर्टान आज ह्या साउथ वेस्टर्न रेल्वेचेर आज बळी मारले. सो विथ दिस जजमेंट इट प्रूव्स that South Western Railway, through its contractor RVNL, through its subcontractor Surya, who is doing dadagiri gundagardi in Goa, along with the help of Pramod Sawant's police, आज गोंयकाराचेर अन्याय जाता. This is a classic example where High Court said की ते आज illegal पद्धतीने encroach जाता. आणि that location is just I think 500 meters or within 1 kilometer जी judgment आयला पळय ताच्या 1 किलोमीटराचेर आसा. I don't want to go in detail about her case because her case is sub judice. The matter is going on. And we have hope in judiciary. आज आम्ही आयल्यात कित्याक आज एक गोंयकार आपलो जागो प्रोटेक्ट करपाक जर तर थंय सायटीर वचून जर तर तांकां प्रश्न करता त्या गांवचो इलेक्टेड सरपंच who has the powers under the Constitution of India, तो थंय त्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपाक वता की आपूण बाबा तुका स्टॉप ऑर्डर इश्यू केल्ली, तुवें अजूनही रिप्लाय दिवंक ना, जानेवारीक स्टॉप ऑर्डर इश्यू केल्ली, आज आमी जुनान पावले तरी तूं येना तुझे कागद घेऊन, कित्याक दादागिरी करता. थंयचे 2 गांवचे आमचे भाव जे गांवच्या लोकांचो हित सांबाळपाक तांचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाक थंय वता, असल्या नीज गोंयकाराचेर हे बेशिस्त सरकार तांचेर FIR रजिस्टर करता. हांव पुलीस डिपार्टमेंटाक विचारपाक सोदता, जेन्ना गांवच्या लोकांनी लँड ओनर्सांनी कंप्लेनी फायल केल्ल्यो 100 आनी पुलीस स्टेशनाचेर की इल्लीगल पद्धतीन साउथ वेस्टर्न रेल्वे आमच्या जाग्या भितर घुसता, आमकां सांगना आसतना आमचो रायट टू वे कव्हर करून माती घालता, अंडर सेक्शन 188 अंडर ऑफ IPC. वाय जेन्ना ही ऑर्डर आशिल्ली, Section 188 of IPC is what? It says that disobedience of the order passed by any statutory body. Panchayat is a statutory body under the Constitution. When there is an order which is there, why the police department has not filed an FIR on RVNL or Surya Construction under Section 188 of IPC? This is pure in disobedience of this judgment, of this order. So this shows की हे पुलीस आपलो कॉन्स्टिट्यूशनल राईट सोडतात आणि हे जे चोरा भशेन जे गोंयकारांच्या जाग्यांनी घुसतात तांकां प्रोटेक्शन दितात. सो ह्या गोंय राज्यान चल्ला कितें? आमचो सरकाराकडे हो आज प्रश्न आणि डिमांड आसा. तुम्ही आज सरपंचाचेर केसी घालतात, तुम्ही आज लँड ओनराचेर केसी घालतात, तुम्ही आज आमचे ऑफिस बेरर जे आज थंय गोंयकारांचो राईट प्रोटेक्ट करपाक वता तांचेर तुम्ही केसी घालता. एक न्ही, तुम्ही सगळे ऑफिस बेररांचे घालात, फाल्यां म्हजेरूय घालात, आमी जेलीन बसपाक तयार आहा. जर तर गोंयकारांचो जर राईट प्रोटेक्ट करपाक आमकां जेलीन बसचें पडलें, आमी जेल बोलो आंदोलन करतले. आज ह्या संविधाना अंडर जे आमचे अधिकार आसा हे कोणे प्रोटेक्ट करप? अरे तो प्रधानमंत्री असू, मुख्यमंत्री असू, नाल्यार खंयचे डिपार्टमेंट असू, जेन्ना एक स्टॉप ऑर्डर असता त्या स्टॉप ऑर्डरीचे रिस्पेक्ट करप, त्या स्टॉप ऑर्डरी इम्प्लिमेंट करप हे काम कोणाचे? त्या अधिकाऱ्यांचे. तो मागीर कोणूय असू, तो मागीर प्रधानमंत्री असू, आणि चॅलेंज करची पडटली ती ऑर्डर. ती प्रायमा फेसी करेक्ट आसा, रॉंग आसा, विल नॉट गो इनटू द मेरिट्स. But when there is a statutory, when there is an order given by the statutory body, why it was not implemented? This shows the complete murder of democracy
This shows the complete murder of our constitution. आम्ही या सरकाराक चेतावणी दिता, गोंयकारा बरोबर खेळनाकात. कित्याक 2013 तुमचो स्टँड आशिल्लो डबल ट्रॅकिंग गोंयांत नाका. तुम्हीच सांगलें की 2-4 कोण तरी कंपनी जे ब्रायब दिता तांकां लागून गोंयांत कोळसो येता म्हणून. हे आमी सांगना, तुमचो मुख्यमंत्री सांगता. आणि आज या गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आपली पुलीस यंत्रणा वापरून ह्या 2-4 कंपनीक म्हणल्यार कोणा कडल्यान पयशे घेतले मुख्यमंत्र्यान हे सांगचे. हाच्या फाटल्यान जिंदाल आसा काय अडानी आसा? हो कोळसो गोंयांत येवन गोंयकारांक कसलोच फायदो ना. स्वर्गेश मनोहर पर्रीकार सांगता की गोंय कोल हब करपाक सोदता म्हणून. आज हे सरकार कित्याक इल्लीगल पद्दतीन आज गोंयकाराचे जागे हडप करपाक सोदता? कित्याक 26 मे 2022 I want to read out one clarification which was issued by the DSLR, Directorate of Settlement and Land Records, Government of Goa, Senior DGM Rail Vikas Nigam Limited आप बरयल्ले. कितें बरयल्ले? एकूच लायन वाचता. ताणें बरयल्ले pursuant to the oral discussion with the DGM, we have to submit that unless there is a specific title given in the favor of railways by the then Portuguese government, be in the name of a grant or an affirmation or in the name of an award declared under the Land Acquisition Act 1984, we would not be in a position to say that the land as sought to be certified is of railways. आता गोंयकारांक मातशें याद करून दिवपाक सोदता. तेन्ना ब्रिटिशर असताना तेन्ना देशभर ताणी रेल्वे लायन घातिल्ली. आणि जेन्ना गोंयचो पोर्ट डेव्हलप करपाक रेल्वे लायन जी घातिल्ली तेन्ना थंय तो रायट ऑफ वे आशिल्लो. त्या गांवांतलो तो रायट ऑफ वे वेर देर वॉज अ रोड, त्या रस्त्याचेर ही रेल्वे लायन घातिल्ली. देर वॉज नो लँड एक्विजिशन विच वॉज डन. जेन्ना गोंय लिबरेट जालें 1961 तेन्ना ज्यो पोर्तुगीज गव्हर्नमेंटाचे पळय जे ऑफिसां आशिल्ली तांचे जे सगळे डिपार्टमेंट हे सगळे इंडियन गव्हर्नमेंटान घेतले. आणि थंय पोर्तुगीज टायमा वयर पळय जी रेल्वे लायन जी घातिल्ली जाचे लँड एक्विजिशन जावन आशिल्ले ती इंडियन गव्हर्नमेंटाची जाली. आज हे सरकार लँड एक्विजिशन करना, दादागिरीन थंय वता आणि लोकांच्या भाटा बेसाडी घुसता. आम्ही पहिले दोंगर कापता, दर्या देगेर मरे दर्यो थंय 20 मिटराचेर ना. आम्ही पयलो थंय दर्या, आम्ही त्या व्हिडिओचेर पयलो 20 मिटराचेर सुद्धा ना. पूण आज एक गोंयकार वत आनी थंय कितें करपाक पळय 20 मिटराचेर. हे प्रमोद सावंताचे पुलीस येतले, विश्वजीत राण्याचे TCP डिपार्टमेंटाचे मुली येतले, तूं भितर उडयतले. पूण आज तो इल्लीगल पद्दतीन थंय सूर्या कन्स्ट्रक्शन दिन दहाडे दोंगर कापता, तशें कांय ना. सो म्हाका दिसता this is a complete dadagiri which the central double engine sarkar from Narendra Modi to Pramod Sawant हे गोंयकाराचेर लागपाक सोदता. या सरकाराकडे आमचो चेतावणी आसा की तुम्ही जे पावर्स आसात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मिसयूज करू नाका. आणि पुलीस यंत्रणा खास करून या पुलिसांक हांव सांगपाक सोदता की तुम्ही प्रेशराचेर दबावाचेर येवन तुम्ही आज नाका ते करू नाका. We are here to voice the people's anger. लोकांकडे गोंयकाराकडे तुम्ही पाशस पिड्यार धरनाका गोंयकाराचे. आज ज्या पद्दतीन हो सगळो कायदो कानून हे सरकार तोडून आज इल्लीगल पद्दतीन गोंयकाराचेर जे अन्याय करता हे आमी सोसून घेवचे ना. तुम्ही जर आज सरपंचाचेर जर FIR करतात, लँड ओनरचेर जर FIR करतात, जे वाचोवपाक गेले तांचेर करतात, सगळ्या गोंयकाराचेर करा. आम्ही जेलीन बसपाक तयार आसा. जर आमचे राईट प्रोटेक्ट करपाक आमकां जेलीन बसचें पडलें, आमी बसपाक रेडी आहा. फुल गोंयची जनता बसतली. हे आज आमी तुमच्या मुखार दवरपाक सोदताले. हांव आमच्या ट्रेजररा कडेन मागता की ताणें समज कितें पॉयंट्स आसा जाल्यार तुमच्या मुखार दवरचे आनी ताच्या उपरांत वी विल टेक एनी क्वेश्चन्स. सभार 8-9 वर्स जाली हे आमचो हॅरेसमेंट चलता आमच्या गावांत. जायते हे तेंचे दलाल येता आनी आमचे लँड ओनराक मेवता, सांगतात वी वील डू समथिंग फॉर यू.
पयशे हाटी ना कितें हाटी म्हळ्यार आमचो गांव सभास केली आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक दे स्टूड लायक अ रॉक टील टुडे आनी मुखारी रावतले कित्याक हो गांव आमचो दीस गोंयकारांचो आमचे थिंगा भायले चडशे ना भायले म्हणजे सेटलर्स आनी सगळे करून आमचो ते मेजर पॉप्युलेशन आहा ते सिनियर सिटीजन्स आनी सिनियर सिटीजनांक जायते त्रास जाता तो गोडशाचो धुडो येता दीस रात 12 ते 15 गाडयो त्या वाटेन गोडशे घेवन वयता आनी हे पद्दतीन लोकांचे हे हेल्था ते पिडे जायत वयता सकाळी म्हजे घरांतले सांगता म्हजी माय 1.5 वर लागता सकाळी जस्ट टू रिकवर हरसेल्फ हांवें म्हणजे मॅक्झिमम केला एअर कंडिशनिंग आहा एअर प्युरिफायर आहा मुका घडटा म्हणून हांवें केला पण बारीक लोक कितकोन समाज कितकोन घातले सगळे आस्मा कार्डिक अरेस्ट कोरोनरी डिसीजीस जाला आनी हेका लागून आमचे लोक आमकां केन्ना आपयता तेन्ना ऑलेन्सो हांव आनी आमचे जायते वांगडी थिंगाचे गांवचे आमी लोकांक आदरा येता आनी लोकांक आदरा येता म्हूण आनी आमी कांयशी कित्याक तोडफोड कांय ना आमचे काडा आनी FIR फायल करता एक तेजो एक सायट इंजिनियर जशें म्हणजे प्रेसिडेंटान सांगले भाशेन एक खाली एक सायट इंजिनियर विदाउट इवन ऑन द लेटर हेड ऑफ द कंपनी तेजी कॉग्निझन घेता ऑफ दॅट सिंपल लेटर वेरेस आमच्या लोकांनी कितल्यो गांवच्या स्थानिक लोकांनी कितल्यो लेटर केल्यो टू द कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर मामलतदार टू द SP साउथ टू द वेर्ना पुलीस स्टेशन टू द वास्को पुलीस स्टेशन म्हळ्यार एक आजपर्यंत लास्ट 7 years एक FIR फायल जालो ना कित्याक आमी कितें केलें म्हणून थिंगा आमी तेगे गांवांक गेले ते आमच्या गांवांत हे तूं दाखयता हे फोटो सगळे एशको काम केलां लोकांची दारां बंद केल्या माती घालून हे लोकांना वचपाक खंयच्यान न्हू आमचे एक विलेजर आहा म्हणजे को विलेजर सेंट्रा तेजो बापूय पिड्ड्यार जालो शी कुडंट इवन परफॉर्म हिज लास्ट रायट्स विथ द ड्यू रिस्पेक्ट इट रिक्वायर्ड त्याची बॉडी काढून आमी लोकांनी त्याची भयणीची घरां आसून थिंगा तेचे लास्ट रायट्स केले हांव कितें सांगता कित्याक तुमकां मातशें पण आमचें खालगूत दिसना गोंयकारांची व्हड व्हड भाशण दिता आमचो CM डिव्हेलपमेंट म्हणून डिव्हेलपमेंट आमचो हे डिव्हेलपमेंट आमचो हे लोकांची घराच्या मुखार तुम्ही अशें माती घालून हो डिव्हेलपमेंट आमचो वर 2 दीस पावस जालो हे आख्खे उदक बोडोन ते लोकांच्या घरांत उदक घुसलें कोण जबाबदार पुलीस फोर्साक आमी 7 मार्चाचे सरपंच हांवें आमचे कॉल तेगे चॅक करपाक वी हॅड कॉल्ड द पुलीस प्लीज कम वी नीड प्रोटेक्शन ते माती घालपाक आमकां खबर मेळ्ळी कित्याक ट्रक 7-8 ट्रक एक लायनीन रेडी जाल्ले आनी पुलीस कितें करता आमची कॉग्निझन घेना पुलीस येता जायते येता not only police force from Verna police station but also police station from the Vasco पर्यंत police आटा आमचे 7-8 लोक you can see the videos also which we have that which is on the public domain 7-8 लोक 50 police आम प्रोटेक्ट करपा न्हू रेल्वे आनी तेंकां आमचो खासदार येयलो कॅप्टन विर्यातो आमी लोकांनी तेका पुलो मारलो आनी तो पावलो थिंगा 10-15 मिनटां तेणे अपील केलें प्लीज हें करूं नाका बिकॉज देर इज अ प्रिवेलिंग स्टॉप ऑर्डर तेजी क्वेश्चन आयकोना तेणी आनी इन फ्रंट ऑफ आवर आयज इन फ्रंट ऑफ द सरपंच इन फ्रंट ऑफ द विलेजेस विथ पुलीस प्रोटेक्शन दॅट मड वॉज डम्प्ड मॅम कितें करपाचें कोणाक वचपाचें Who are we going to appeal when the state doesn't protect its own people? And then we come to know about this FIR. Thank you, Government of Goa,
for giving us this. This is like an award to the Sarpanch, to my co-villager, to Alliance and to me. And we are not afraid. तुमकां आता after the FIR there is गुजो पेटला आमच्या गावांत. But it is a storm. It is a storm that is being churned, and we, the villagers, and the rest of Goa will stand up to this nonsense which is happening in the form of development. So war photo is of 7th March. Stop order is dated 29 January 2025. So Surya goes to police station on 7th March and says कि बाबा ऑरविल दोरादो, वलेन्सियो, सेंट्रा, डायना स्टॉप द वर्क. यांचेर एफआयआर जावची. आता मजा पळया. आता दी स्टॉप ऑर्डर मेन्शन्स द सर्वे नंबर 58/10. Now 58/10 belongs to Centra. 7th ती थंय आसा. Before that already the Sarpanch has issued an order. Now police should have booked a case on RVNL because there is a statutory bodyची order which says to stop the work. There's some illegal work going on. So under section 188 of IPC, police should have filed an FIR on those people. पुलिस कितें करता? प्रमोद सावंताचे पुलिस गोंयकारांचेर FIR करता. खंयच्या सेक्शना अंडर बाबा? हे मातशें पुलिसान क्लियर करचे की 7 मार्चाक हो जो फोटो आसा हे जे पुलीस थंय उबे आसा अंडर सेक्शन 188. I'm asking the Superintendent of Police of South Goa, why case was not filed under section 188 of the IPC when there was a stop order which was in force? Because this is not challenged. Till today it is not challenged. It was in force, it is in force. So disobedience of an order of a statutory body is a violation. पुलिसान हाचेर उत्तर दिवनी की कित्याक ताचेर केस करूंक ना, उलटा सरपंचाचेर केस करता. So this is complete murder of democracy, complete murder of the Constitution of India. आणि हे सगळ्या गोंयकारांक हांव आव्हान करता की कशा पद्धतीन हे मिसयूज करता आपलो पावर, कशा पद्धतीन जे आमचे रायट्स आसा ते कशे तोड मोरोड करून गोंयकाराचेर आज अन्याय करता हे तुमच्या मुखार दवरपाक आशिल्लें. I would like to bring to your notice that on 7th of March, we have actually already been, I have called the police and the police have filed an FIR on us. So which I will say is we have been denied of our rights. I have already put several letters to the police, collector, to the MP and various other authorities that this is my right of way. And that is the right of way from quite long that we are using it. So I have put many letters and filed a complaint also. But there is instead of filing FIR against the RVNL or the Surya Constructions, this FIR is put on us. So which I say that it is not right. And secondly, I would like to bring to the notice that the illegal mud had been dumped, and we were facing a lot of problem. My dad was admitted in the hospital. And he passed away on 3rd of February. I could not even get his body to my place for the final rites. So I had to take him to my sister's place and we did our final rites over there. So now I want to bring to the notice, like, if these things which we are, which is needed, like daily routine, what we are in and out of the house. So my right of way is denied. You can see this in this picture. This is my house. This is the gate. So this mud has been, they have been putting it from the month of January. And various letters I have put already to various authorities. But nothing has been done. So I want to know why this FIR is put on us. For what reason? Is it not our right? Is it not my right to go from my gate? तुम्ही MLA बी मेळ्ळा तुमच्या दिले ओ MLA को लेटर गायला आम्ही MLA काटा लेटर RVNL को धाडटा की अशे अशे प्रॉब्लेम आसा तुम्ही सॉल्व करचे पण तो अजून पासून एकूय दीस येन आमचे देरान तेणें चोवंक ना कित जालां ते नॉट अ सिंगल डे हॅज ही कम आय हॅव पुट लेटर्स टू हिम this file contains all letters sent to various people, various authorities.
And one is MP also we have put this letter, and also to the MLA. Any questions? जे पद्धतीन पुलीस मुख्यमंत्र्याचे प्रेशर जे तसंच मुख्यमंत्र्याचे आणि कोणाचं प्रेशर आसा मी आता आम्ही मुद्दाम व्हिडिओ तुमच्या मुखार दवरलो. याच भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्यांनी कितें सांगलें की आपूण गोंयान डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचो ना. गोंयान सिंगल लेन इज सफिशियंट. तो सांगता की GCCI इंडस्ट्री जी आसा ताका म्हणटा तो रिक्वायरमेंट ना. हे एमपीटीचे स्वताचे रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग द कोल टू गोवा. आणि इज ऑन रेकॉर्ड सेइंग दॅट 2-4 कंपनी आसा जे ब्राईट दिता आणि हे करता. सो हातून स्पष्ट जाता की ह्या मुख्यमंत्री एक तर कोणाच्या दबावाच्या अंडर काम करता, एक तर प्रधानमंत्र्याच्या दबावाच्या अंडर काम करता ना जाल्यार हांगा तोच ताच्याच मुख्यमंत्र्यान जे सांगला पळय करप्शन हा म्हणून ते करप्शनाक लागून गोंयकारांचे जागे अडप करता. व्हेरी क्लियर न्ही. हे आमी सांगना. अरे तुमच्याच मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले आमी तुमच्या मुखार दवरला. हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें सरकारान. सद्याक स्टेटस कितें आलेलो ची स्टेटस म्हणल्यार जो रेल्वे लायन जी थंय आसा, एज आय टोल्ड यू, DSLRन ऑलरेडी डेप्युटी जनरल मॅनेजर ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेडाक कितें बरयला की तो जागो एक्वायर करून आशिल्लो पोर्तुगीज गव्हर्नमेंटान आणि तो हँडओव्हरय करून नाशिल्लो अशें हांव उलयना. तो होच उलयता मरे. काम चालूच आहा आनी तेंचें काम चालू. दीस रात काम इलिगल पद्धतीन येता आणि प्रोटेक्शन कोण दिता रे? प्रोटेक्शन ह्या प्रमोद सावंताचे पुलीस दिता. रातचे सुद्धा पळय सरपंच सांगता की इवन एट द नाईट ते पुलीस प्रोटेक्शन घेऊन थंय आज इलिगल पद्धतीन थंय लोकांचेर अन्याय करता. सो एक गोंयकारान आज जो पुलीस फर्स्ट रिस्पॉन्डंट तुका हेल्प करपाक जो आसा तो जर तर आज ह्या गुंडा बरोबर जर तांचे बरोबर सामील जावन गोंयकारांचेर अन्याय करता, गोंयकारांक खंय वचपाचें हाचेर विचार करपासारकी गोष्ट आहे. इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग की आज जर तुजे कडेन पयशे आसत, आज जर तू व्हडलो एक क्रोनी मित्र जर आसत मोदीचो, जाल्यार ह्या संविधान काय कामाचे ना. जे आज IPC अंडर सेक्शन आसा तसं कांयच कामाचे ना. कित्याक पुलीस प्रायमा फेसी when she is calling the police saying that illegal पद्धतीन आपल्या जाग्यार माती घालता, where there is a stop work order, why the police under section 188 of IPC didn't file a complaint on RBNA or that Surya Construction? एक साधो लेटर, एक साधे लेटर ज्याचे लेटरेट ना, त्याचे स्टॅम्प ना, इट्स अ प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी मरे. कॅन अ पुलीस एंटरटेन विदाउट अ स्टॅम्प, विदाउट अ लेटरेट, जस्ट एंटरटेन कोणाची कंप्लेंट? लँड ओनरांनी 100 कंप्लेंटी दिल्या, वास्को पोलीस स्टेशनार दिल्या, वेर्ना पोलीस स्टेशनार दिल्या, कित्याक एक्शन जायना? ओके जो भाग तुम्ही तो व्हिडिओ पळयले तो सगळ्यात तुका दिसता तो CID येता न्ही म्हणून हांव ताजेर चड वचना. कित्याक हे आतां सरकारान हाचेर दिवचें मरे. कित्याक दॅट मॅटर हॅड गॉन टू हायकोर्ट. हांवें जी तुका तो ऑर्डर वाचून दाखयले, दिस अ हायकोर्ट जजमेंट which is come on 24th of April, 1.5 महिन्या पयलीं, where High Court has said that they are encroaching illegally in private property. तांचो स्वताचो साउथ वेस्टर्न रेल्वेचो लॉयर इज ऑन रेकॉर्ड ऑन दिस जजमेंट सेइंग दॅट ओके वी विल स्टॉप द वर्क. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? म्हणजे तुका खबर आशिल्लें की तो जागो तुजे कडेन ना, तुवें दिन दहाडे पुलीस यूज केले प्रमोद सावंताचे, माड बीड कापले आणि आम्ही पयलो दर्या 20 मिटराचेर रावता. समज जर तर हायकोर्ट इंटरव्हीन जायना आशिल्लो, आज ते माती घालून थंय सारखे डबल ट्रॅक करून मोकळे जाता आशिल्ले. अरे म्हाका एक सांग पळया, एक सामान्य गोंयकार फक्त कोर्टान वचून झगडप, पुलीस स्टेशनार आमी डेली झगडप, आमचे राईट कोण प्रोटेक्ट करतलो रे? जे राईट आमचे आसात हे कोणे प्रोटेक्ट करप? सरकारान करप काय लोकांनी आपलं काम धंदो सगळें सोडून हांच्या फाटल्यान जावप? तुम्ही अमित बाब, तुम्ही आता व्हिडिओ दाखवलो आता पर्रीकाराचो, हो पर्रीकाराचो व्हिडिओ खूप पयली असो व्हायरल जाल्ला. त्या वेळार आर्ग्युमेंट जाल्ले कितें, सेंटरान जेन्ना तुमचो काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसलो त्या वेळार तेंच्यांनी प्रपोज केलो डबल ट्रॅकिंग, आणि त्या वेळार मनोहर पर्रीकारान हेका ओपोज केलो. ह्या बद्दल तुमचे आता कशें आहा? आज सेंट्रल गव्हर्नमेंट कोण आहा? पूण तेन्ना काँग्रेसीन हे केल्लो म्हणटा. आणि असो कोण सांगतालो? तेन्ना आर्ग्युमेंट असो कोण सांगतालो? मनोहर पर्रीकार बरोबर. आज आम्ही 2025 आसा बरोबर न्ही.
2024 डबल इंजिन झाले बरे. या डबल ट्रॅकिंगाचे फुडले इंजिन फाटले इंजिन आज कोणाच्या? भारतीय जनता पार्टीचे. मग कित्याक स्क्रॅप करना? आज प्रधानमंत्री तुमचो बरे. पूण खऱ्यांनी तेन्ना 2013 तुम्ही व्हिडिओ दाखयला त्याला तुमचं सरकार आपलं तेन्ना. अरे 14 तो आयलो न्ही लोकांक फटींगपणां सांगून आपूण करचो ना, आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, सिंगल लेन करून आयलो मरे तूं. मग कित्याक स्क्रॅप करता? तेजे ताचे स्क्रॅप कित्याक करना तो? कर बरे, पावर तुजे कडेन आहा मरे आमचो न्ही. बरे दुसरे, जर तर तो प्रपोज जालो, एक्झिक्यूट कोण करता? अरे एक प्रोजेक्ट प्रपोज जालो, एक्झिक्युशन कोण करता रे? बरे लँड एक्विजिशन कित्याक जायना? तुजो स्वताचो स्टेट गव्हर्नमेंट 2022 सांगता की आम्ही लँड एक्वायर करू ना. दॅट डजंट बिलॉंग टू द रेल्वेज. हायकोर्टान मॅटर वता, थंय तो मागीर सांगता ना चूक जाली, आता आपण काम बंद करता. तो मेरेन तुवें माड उडयले, 100 वर्साचे माड तुवें कापून उडयले. सो हे सगळे कोणे ऍडमिनिस्टर करप? लोकांनी म्हणजे गोंयकारांनी आता फक्त आपले जागे वाचोवपाक, आपली भांडां वाचोवपाक, आपले रायट वाचोवपाक, आपले घरांचे रायट ऑफ वे वाचोवपाकूच झगडपाचे आमी. कसले अंत्योदय तत्वाचे सरकार तरी, आणि कसले विकसीत भारत तुम्ही करपाक सोदता गोंयकारांक काबार करून? हे क्वेश्चन हे रॉंग एलिगेशन आसा. कित्याक जे पोर्ट पळय आसा तो आयज प्रायवेटायज केला, ऑटोनॉमी दिला या सरकारान. तो प्रायवेटायज केला या सरकारान. हो बर्थ पळय दिला अदानीक या सरकारान. होच सरकारान सांगलेले की X7 सांगलेले की आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका कित्याक कोळशाक लागून. होच सरकार मागीर डिनाय करतालो की दिस डबल ट्रॅकिंग फॉर पॅसेंजर नॉट फॉर कोल. आता याच सरकारान प्रमोद सावंतान 2021 असेंब्लीक सांगला की आम्ही कोल एक्सपान्शन दिवपाक कशेंच दिवचे ना. एश्योरन्स दिला आमचा, रेझोल्युशन पास केला. आता 24 त्यांच्यानी बर्थ 5 and 6 EC ग्रांट केला एक्सपान्शनाक लागून जिंदालाची पदां. पूण सांगता एक करता बोलते. तेन्ना सीईसी तेन्ना कमिटी येयल्ले, 3 linear प्रोजेक्ट जेन्ना येयल्ले तेन्ना सरकारान सांगले इफ द सीईसी कम्स द रिपोर्ट एंड द कोर्ट कम्स द ऑर्डर वी विल अबाइड बाय इट. हू अबाइड जाला? दे आर ऑर्डर सप्रेसिंग द ऑर्डर्स. आणि हे जे ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान पळय दिला हालींच मे 9 मे 2022 तितून क्लियरली सांगता की हो जो पळय कोल पळय आहा तो कृष्णपट्टणम पोर्टाक व्हरा म्हणून. कित्याक तिका डबल ट्रॅक आसा म्हणून, आणि तो ट्रॅक अनयुटिलायज आसा म्हणून, तिका स्टीप ग्रेडियंट ना म्हणून, तुका जाय जाल्यार तिसरोय ट्रॅक बांदपाक जाता म्हणून. आणि एक्झिस्टिंग ट्रॅक पळय आसा खुद मनोहर पर्रीकर सांगता की अनयुटिलायज आसा म्हणून. सो कसली गाय गडबडी आसा डबल ट्रॅक बांदपाक? तोच म्हणटा तेन्ना म्हणलेलें 2013 आणि सुप्रीम कोर्टान मे 22 सांगता की ऑयल ट्रॅक पळय आसा तो अंडर युटिलायज आसा म्हणून. सो हे पळय आसा एलिगेशन ते पयली केल्ले. सो आमी तशें म्हणाले वयतले मुखार ना. हे आयज ट्रॅक बांदता तो कोणा कडेन बांदता? पोलाक लागून. ट्रेन कोणाची वयता? अदानीची ट्रेन वयता. ती ट्रॅक प्रायवेटायज करता ते. पूण आमी गोंयकार सारखे सोंपन वचपाचे. आणि ही कसली पब्लीक युटिलिटी प्रोजेक्ट? ही प्रायव्हेट युटिलिटी प्रोजेक्ट जाली. तुम्ही थ्रेटन केला जेल बरो आंदोलन करतले म्हणून केन्ना करतले? आज तांणी आमच्या ऑफिस बेराची कंप्लेन केला. कित्याक आवाज दामपाक? कित्याक ते आज गांवच्या लोकांचो जो हित आसा, गांवच्या लोकांचो प्रश्न आहा ते वयर काडटा म्हणून तांचो आवाज दामपाक ही FIR रजिस्टर केल्या. हांव पण सांगता तांकां कित्याक सगळ्यांक कर, म्हजेरूय कर FIR. आमी जेलीन बसपाक तयार आसा. जर तर आमकां आमच्या गोंयकारांचे जर जागे वाचोवपाक बसचे पडटले. वी विल नॉट अप्लाय फॉर बेल एंड ऑल. अरे हांगा जो चोर म्हज्या जाग्यान येवन जो चोरी करता ताचेर केस जायना, पूण जो आपले रायट प्रोटेक्ट करपाक वता ताका तुम्ही FIR करता. हो कसलो कायदो? कसले डिक्टेटरशिपान आसा आमी? आणि एक सांगता ते सेक्शन 1 आहे न्हू, इट इज फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास. एज पर द डॉक्युमेंट दॅट वी हॅव, दॅट लँड बिलोंग्स टू दिस लेडी. आमी कोणाचे फाटल्यान गेलो ना, रेल्वेच्या गेलो ना. क्रिमिनल ट्रेसपास जालो तो तेणी केला. अनलॉफुल असेंब्ली 7 लोक आसले थिंगा.
वेचून आता 50 पुलीस आसले 7 लोकांक कंट्रोल करपाक 50 लोक पुलीस आणि सेक्शन मारल्या ती हे म्हणून अनेक मला की इट इज फॉर एक्चुअली एप्लिकेबल फॉर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज तांकां रिस्ट्रेन केला म्हणून हे सूर्या कन्स्ट्रक्शन कोणाक which government agency it is or rather even RBN. So don't try to fool us. खरं म्हणल्यार पुलिसाचेर एफआयआर करपाक जाय. खरं म्हणल्यार अनलॉफुल असेंब्ली पुलिसान केली ते. आम 7 लोक अरे आसले पुलिस हॅज एंटर्ड इनटू अ प्रायव्हेट प्रॉपर्टी अँड डुईंग दादागिरी. सो जे जितले पुलीस त्या फोटवान दिसता तांचेर खरे एफआयआर करपाक नाका. दॅट सेक्शन एक्चुअली शुड गो टू दोज पुलिसमॅन. एंटरिंग इनटू प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.